सगळे गोंयकारांनी पळयलां आसतलें आजगांवान पयशे दिसांनी एक डेमोलिशन करपाक ट्राय केलें दिल्ली बिल्डरांनी आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयभरान कितलेशे हे दिल्लीकार येयल्ले आसा आनी दिल्लीकारांनी गोंय कशें काबार केलां आनी स्पेशली बार्देस तालुक्यांत असो धबधबो पडलेलो आसा की प्रत्यक्षांत हेज्या पयलू पासून आमी कितलेशे हायलायट केले. हेज्या पयलू आमी कांदोळे, आरपोरा, आजगांव, बाकीचे जे एरिया आसा शिवोले अशे कितलेशे एरियांनी आमी हायलायट केल्ले आसा आनी अशे जे आयज दिल्लीकारांनी धबधबो दवरिल्लो आसा आनी हेजो कारणीभूत म्हणटा तो सरकार आसा. सरकार आयज गोंयकारांक मात बसून पळयना. गोंयकार आयज तुमी पळयता आसतलो ती आगरवट फॅमिली जी आसा तांकां आयज दिल्लीकारान परचेज केला म्हणून सांगता आनी डायरेक्ट येवन तुमी डॅमोलिश करता. कांय नोटीस ना, कांय ना म्हटल्यार अशी लँड ग्रॅबिंगाची जी घटना आसा ह्यो घटना चालूच आसा. आनी हेजेर जो लॉ एंड ऑर्डर आसा आमचो लॉ एंड ऑर्डर टोटल फेल जाल्लो आसा. पुलीस आपणाक जाय ते करता, बाकीचो सिस्टम आसा तो आपणाक जाय तशें करता आनी अशे कितलेशे मॅटर आसा आमच्या फुड्यान बसून कितलेशे मॅटर येयल्ले आसा, डॉक्युमेंट्स येयल्ले आसा आनी हेजो पुरावे आमी विधानसभेन वचून काडटले. पण सीएमान हेजेर दखल घेवपाक जाय. सीएमान हेजेर जाता तितलें एक्शन प्लॅन जाता तितलो फास्ट करपाक जाय. कारण आयज गोंयकारांक सारकी रावपाक घर ना आनी आसा ती घरांय तुमी मोडून उडोवंक सोदता, घरांय काबार करपाक सोदता आनी तेजेर एक्शन म्हणटा तो कांय जायना. म्हटल्यार एरेस्ट करतले, मागीर तांकां सोडटले, परत तेंचेर येतले, मागीर कोर्टान वचून म्हणटले आनी कोर्टान आयज गोंयकारांक नाचचें पडटा, धांवचें पडटा. आमचे कडेन असली मॅटरां आसा ती मॅटरांनी ऑलरेडी जागे हडपलेले आसा. दिल्लीकारांनी जागे हडपलेले आसा, ते थंयच रावता, पण दिल्लीकारांनी तो जागो आसा तो आपणाच्या नांवार केल्लो आसा आनी आयज ते बाबडे कोर्टान वयता, कोर्टान धांवता. सो अशेंच समज कोर्टान आमी वचत रावले जाल्यार गोंयकार उरतले थंय आनी गोंयकार सोंपतले. आनी तुमी पळयता आसतले लँड जाग्याची जी रेट आसा ही भायल्यांनी कशी वाडयल्ली आसा. आयज प्रत्येक गोंयकारांक त्रास जाता. इल्लोसो स्क्वेअर मिटर वचून जागो घेतलो जाल्यार आयज ती कापसतात गोंयकारा कडेन आनी हे सातत्यान आमी सांगीत आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष प्रत्येक वेळा हे सांगताले आनी हेच्या फुडें हेच्याकून वायट जातलें. आयज आमकां पॉलिसीज आमच्यो लॉ जो आसा, लॉ एंड ऑर्डर आसा ही सारकी जावपाक जाय. खंयचोय सरकार येयलो सरकारान ते इम्प्लिमेंटेशन सारकें करपाक जाय आनी खंय ना खंय गोंयकारांक राखपाक जाय आनी गोंयकाराचें अस्तित्व उरपाक जाय. अशें समज जालें जाल्यार गोंयकार उरपाचें ना. आनी आजगांव तुमी पळयलां आसतलें, आजगांव एक हब जाला दिल्लीकारांचो आनी ह्या हबान एक देड लाख पर स्क्वेअर मिटर रेट चल्ल्या. म्हटल्यार ही रेट कशी आयज इम्प्लिमेंटेशन आनी हेका लागून खंय ना खंय कायदो जावपाक जाय की इतलो प्रायस जो आसा वाडलेलो आसा आनी हेका लागून प्रेशर वाडलेलो आसा. आनी तेकाच लागून जे आमचे गोंयकार बाबडे बारीक समाजाचे गोंयकार आसा हेंकां खंय ना खंय डिसबर्स करपाक थंयच्यान काडपाचें हो षडयंत्र हो दिल्लीकारांनी दवरिल्लो आसा. सीएमान हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. कोणूय हितून इनवॉल्व आसा तांकां भितर उडोवपाक जाय आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. अशे कितलेशे मॅटर्स आसा, कितलेशे केसी आसा हितूनय लक्ष घालपाक जाय. SIT बसयली म्हणून जायना, मात तेजेर एक्शन प्लॅन हो फास्ट ट्रॅकार हाडपाक जाय. सीएमा कडेन डिमांड करता आनी बाकीचे एथॉरिटीजां कडेन डिमांड करता आनी कोणूय करिना जाल्यार आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आनी बाकीचे आमचे वांगडी फाल्यां हेजेर रस्त्यार येवपाक फाटीं सरपाचें ना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी हेज्या पयलूय ह्या जे लँड ग्रॅबिंगाचेर आमी परत आवाज उठयल्लो आसा. हालींच तुमी पळयलां आसतलो कांदोळे गांवांत कितलोसो जागो जो आसा तो लँड ग्रॅब केल्लो आनी थंय आयज बस्ती जाल्ली आसा, कितलीशी कन्स्ट्रक्शन जाल्ली. पण आजून पर्यंत सरकारान तेजेर एक्शन घेवना. आमी ऑलरेडी सगळे डिपार्टमेंटांनी कंप्लेनी घातलेली आसा, कोर्टान मॅटर पावल्ले आसा. पण अश्यो कितल्योश्यो गजाली जाल्ल्यो आसा. कोण गोंयच्यान भायर गेलो जाल्यार हांगा जाय तशें लँड जो आसा तो खाता आनी हेका जबाबदार गव्हर्मेंट सर्वंट कितलेशे गव्हर्मेंट सर्वंट आयज भितुरल्यान इनवॉल्व जाता. आपूण थोडेशे पयशे घेता आनी ते लोकांचे जागे आसा ते काबार करता. तशेंच पुलीस ऑफिसर्स खंय ना खंय भितुरल्यान इनवॉल्व आसा म्हणून हें जावपाक शकता. आनी आमचे जे मिनिस्टर आसा जावं सीएम हेंच्यांनी खंय ना खंय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. आतां खूब दिल्ली आसा. हेज्या पयलीं सीएमान आमच्या फ्लोर ऑफ हावजानूय आश्वासन दिल्लें, मिनिस्टरूय आश्वासनां दिता. पण ती आश्वासनां जेन्ना पर्यंत पुराय जायना तेन्ना पर्यंत तरी आमी कांयच म्हणपाचें ना. कित्याक कशी आश्वासनां भरलेली आसा. आतां विधानसभा येवपाची आसा, विधानसभेची आमी दाखयतले की पयलींचीच आश्वासनां आजून पर्यंत जाल्ली ना. सो अशी दिवन गेले म्हणून जायना. तो म्हणटालो जे आमचे पोर्टल्स आसा ते 1 नोव्हेंबर म्हटल्यार सगळे क्लियर जातले, जालें ना. सो अशी कितलीशीं आश्वासनां आसा ती सांगपाक खूब त्या टायमार उलोवन सोडटा आनी तेन्ना थंड जाता आनी मागीर ते कांयच जायना, तेजेर कांयच जायना. सो अशी तेका समज दिसता जाल्यार आमी आमचे कडेन ज्यो फायली आसा, आमचे कडेन जे डॉक्युमेंट्स आसा, आमचे कडेन ज्यो लँड ग्रॅबिंगाचे डिटेल्स आसा ह्यो सगल्यो आमी सीएमाक दिता आनी सीएमान तेजेर जाता तितले फास्ट एक्शन घेवची आनी एक्शन दाखोवची. अशी न्हू की बाबा आपूण बेश्टो स्टेटमेंट करता. स्टेटमेंट जावपाक जायना, तेजेर एक्शन प्लॅन हो सारको आसपाक जाय.